देवाचें उतर ह्या नियाल मालान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो दिवं। मोगाल इश्टानो, बरें उलोवप, खोल नियाल, अर्थ भरीत प्रवचन आयकून, धार्मीक चित्रां पळोवन आमकां एक रितीची दादूसकाय भोगता। आमकां काळजां मनाक तें लागता। आमी खुशाल जाता। एक बरें क्रिस्ती जिवेत जियोंक आमकां हे गजाली वरवीं खूब आदार मेळटा। पूण आयज जेजू आमकां हाचे परस चड करूंक उलो मारता। जेजू सांगता, तूं जें कितें आयकोतात त्या प्रमाणें जिये। तुज्या कोरण्यांनी तुज्या पातयेंनी दिसूंक जाय। जेजू गालिलेयाचो गांव भोंवून बऱ्यो कोरण्यो करून आतां तो ताच्या शिसांक तेंच काम फुडें व्हरूंक सांगता। हें आपोवणें जेजू तुमकां आनी म्हाका लेगून लागता। जेजूच्या पेकोवणेच्या मिसावांत आमी सगळीं भागीदारां। जेजूचें उतर आयकून ताचो वावर फुडें व्हरूया। प्रार्थुया। मोगाल बापा, तुजें उतर बांदून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बरोबर देवाचें उतर नियाळां देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेलोसोर खुशाल राव, परमाशान राव।